जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानेल्यान भुगेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव यो करता म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला एसिराकाच्या पुस्तकांतल्यान 8वो वेस वर 19वी वड। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमी हें देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सजमणी जाणवाय आनी बुद्धी घेवया आनी थोडोसो वेळ हे वेळार हे देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया। तो सिराकाचें पुस्तक आमी वाचुया। सिराकाचें पुस्तक 8वो वेस वर 19वी वड। तुजी खासगी चिंतना तूं सगळ्यांक उक्ती करिनाकाय आनी ते तुका बऱ्याक पावतले म्हूण समजो नाकाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे सिराकाच्या पुस्तकांतल्यान 8वो वेस वर 19वी वड आमकां कितें शिकयता ताचें एक एक उतर आमी हे वेळार इस्कुटावून ताची सजमणी आमी घेवया। तर हे वेळार परत आमी एक पावट वाचुया। तुजी खासगी चिंतना तूं सगळ्यांक उक्ती करिनाकाय जाल्यार जण एकल्याची चिंतना आमची खासगी मागणी, खासगी चिंतना आमी सगळ्यांक उक्ती करूंक फावो न्हय। हें पवित्र पुस्तक म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा। जरी तर आमच्या चिंतनांनी कसलीय आमची खासगी आसात मागणी, खासगी चिंतना आसात, आमी तें शेअर करूंक फावो न्हय। आनीक तें तुका बऱ्याक पावतलें म्हूण सोंसमो नाकाय। जेन्ना तूं तुजी खासगी चिंतना जावं ती खासगी मागणी तूं दुसऱ्याक सांगतलो वो सांगतलें ते वेळार तूं चिंती नाकाय तें तुज्या बऱ्याक पावतलें म्हणून। तर हे वेळार देव आमकां उलो मारता जाल्यार तुजी खासगी मागणी देवा लागीं जावंक जाय आनीक तुजी खासगी चिंतना सगळीं देवा लागीं तुवें ती उक्ती करूंक जाय, देवाक तुवें ती सांगूंक जाय। आनीक जेन्ना तूं तुजी खासगी चिंतना जावं ती तुजी खासगी मागणी तूं देवाक सांगतलें वो सांगतलो तेन्ना तुका तो जाबाब बरो मेवतलो। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हें सिराकाचें पुस्तक 8वो वेस वर 19वी वड तुमी वाचात आनीक ह्या पुस्तकांतल्यान जायती तुमी जाणवाय घेयात, कित्याक हें पुस्तक आमकां शिकयता। आनीक हे सिराकाच्या पुस्तकांतल्यान आमकां ह्या 8व्या वेस वरांत 19 वड आमकां उक्तें कोत्ता आमची खासगी चिंतना, आमची खासगी मागणी देवाक सांगूंक जाय, न्हय आमच्या सांगाताक आसलेल्या मनशाक। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो जरी तर हे वेळार आमची खासगी चिंतना आसात, खासगी मागणी आसा ती आमी देवाच्या हातांनी घालुया, देवाक उलो आमी मारुया आनी देवाक आमी सांगुया आनीक हाजो जाबाब आमकां देव दितलो। तो प्रितीच्या भाव भयणाक हे वेळार हांव उलो मारता, जी कोण हे देवाचें उतर आयकतात तांकां सगळ्यांक परत एक पावट हांव उलो मारता, जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमी शेअर करात। जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी पोरगोट करात। जेन्ना तुमी हें देवाचें उतर तुमी दुसऱ्याक दितेलीं हो संदेश तुमी पोरगोट करतलीं, देव तुमकां आशिर्वादान भरतलो। कित्याक हें उतर जावन आसा सोत वाट आनीक जिवीत दिवपाचें आनी हें देवाचें उतर चारूय कोनशांनी पोरगोट जावं दी। ही तुमकांय संदी दिल्ली आसा हें पोरगोट करूंक देवाचें उतर। तो प्रितीच्या भाव भयणाक जी कोण हे वेळार म्हजो व्हिडिओ पळयतात तांकां परत एक पावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ सोंपयता।